कसलोच परवानो घेनासतना झाड दुसऱ्या जाग्यार रोयिल्ल्यान वास्कोत सध्या बोवाळ चालू आसा. रानवटी झाड कापपाक वा मारपाक संबंदीत खात्या कडल्यान परवानो घेवपाचो पडटा. मात मुरगांवांतल्या एका हॉटेलाच्या धनयान कसलोच परवानो घेनासतना ताच्या हॉटेला मुखार आशिल्लें झाड हुमटून दुसरे कडेन रोयिल्ल्याचो एक चलचित्र सोशल मिडियाचेर भोंवता. मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष म्हणटा, पालिके कडल्यान परवानो घेवंक ना. म्हाका आयकूंक येलें की एक आमचे मार्केटांतलें झाड काडून खंय शिफ्ट केलें. आमकां तरी कांयच नजरेक ना. म्हाका दिसता कोणी केलां तें इलिगल केलां आसतलें. एक्चुली तेणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळोवपाक जाय. आमी फॉरेस्ट आमकां कळयता दिसता. म्हाका दिसता हो प्रोसेस तेणी जावंक ना. सपोज हे समज इलिगल आहा जाल्यार हांवें चीफ ऑफिसराक ऑलरेडी सांगलां की तेजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. जाणी तें झाड काडून दुसरे कडेन रोयलां तो हॉटेलाचो धनी म्हणटा, थंयसरलो वाठार नितळ दवरपाच्या नदरेन तें झाड दुसरे कडेन लायलां खंय. असलें खरें आनी तें झाड न्हय, त्या झाडाक जे पॅड आसले पळय त्या झाडाचे न्हय हांवें ह्या 7-8 म्हयन्यांक नोट केलें की चडशे बेवडारो, भिकारी, मरीस टायप येवन बसता. हांगाचे खरें बरे कोण जे आसा पळय, फॉर एक्झाम्पल ड्रायव्हर म्हण, हे पायलट आसा, एक्चुली हे लोक कोणूच हांगा बसना आनी सामके एकदम हितून खतरनाक हितून आसले ते. सो म्हाजें एक्चुली रेस्टॉरंट हांगा चालू जाता. सो हांवें विचार केलो कितें, जर हें झाड हांवें फुडें जर शिफ्ट केलें आनी तें जर ब्युटिफाय केलें, कित्याक म्हाका फूल सरावंडींग जो आसा पळय तो म्हाका ब्युटिफाय करपाचो आसा. म्हणजे कचरो हांगा पळय, हांगा येता तुमकां कचरो पळय, कसो सगळो पडलेलो आसा, हाजेर कोणाचेंच लक्ष ना, कोणूच जायना हांगा क्लियर करपाक. हो हांव म्हाज्या पर्सनल लेवलाचेर एवरी विकाक 2दां हांव क्लीन करतलो. आनी हे सबंद फुटपाथाचें म्हणटा ब्युटिफिकेशन, खंय कितें जाल्यार सोफा, एका जे पॅड एका बांदला पळय ताका तिजुल्यो लावन, म्हणजे हे सगळे ड्रायव्हर म्हणा किंवा पायलट म्हणा किंवा कोणूय हांगा सांजच्या टायमार जर टायम काडूंक येतलो जाल्यार तो हांगा हाजेर बसतलो आनी बऱ्या एनवायरमेंटान बसतलो. हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव फुली घेतला. सेकंडली, झाड मारप हें रॉंग. झाड कॅन बी रिप्लांटेड. सो हांवें जितून तज्ञ आहा त्या लोकांचे पयलीं कन्सर्न घेतलें की बाबा झाड लायल्या उपरांत तें जगतलें काय ना. जाल्यार त्या झाडान तेणें म्हाका सांगलें की हेजी जास्तीत जास्त मुना 1 ते 2-3 फूट मेरेन आसूं शकता, कारण ताका न्ही माती वयर मेरेन आसली. ती जमनी पासून लेवला पासून 1 फूट आसूं शकता. तेन्ना तूं जर हेजेर खर्च करून जर करतलो, अशें गांवठी पद्दतीन मारूंक मेळचें ना, DCBB हाडून, त्या प्रमाणे हांवें DCB हाडून तें झाड काडलें आनी वेवस्थीतपणे हांवें प्लांट केला. आनी थंयसर तुमी पळयता त्या प्रमाणे हें हांवें ताका हें घातलां, ताकाच ब्युटिफिकेशन हांव करतलो मागीर. सो हांवें एक्चुली हें बऱ्या मोटीव आनी म्हाजें बरें इंटेंशन दवरून केलां.